विसावा उपरांत परत एकदा तुमकां येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो। गोंयच्या रांपोणकारांच्या एकवटान शेनवारा पत्रकार परिशद घेतली। एमपीटीन थारायल्लें बेकायदेशीर जनसुनावणी फुडें व्हरची ना तर कायदेशीर कारवाय करतले म्हूण शिटकावणी रांपोणकारांच्या एकवटान दिल्या। आरडेक्स गोवा खातीर कुट्टाळेच्यान प्रसाद नायक। मेंबर सेक्रेटरी आम्ही ऑब्जेक्शन घातलें 4 दीस पयलीं। काल आम्ही आयज परत घातला ऑब्जेक्शन। हे जे पळय पळय आसा ड्राफ्ट रिगार्डिंग पियोल जेटी, हो जेटी एमपीटीन प्लॅन केला एज पर सागरमाला प्रोजेक्ट आनी हो प्रोजेक्ट जो आसा इंटरलिंक प्रोजेक्ट आसा विथ कोल आनी पीओएल। सो ही खारेवाडोची बे जी आहा आयज हे डायसेक्ट करून आख्खी बीच जी प्लेस ऑफ कॉमन आसा ही बीच आयज एमपीटी टेक ओवर करूंक सोदता। वी हॅव पॉइंटेड आउट सेवरल इलिगॅलिटीज इन द ड्राफ्ट लास्ट टाइम फुडल्या फावटीक जाल्लें की 2 म्हयने पयलीं ही पळय आशिल्ली पब्लीक हियरिंग पोस्टपोन जाल्लें कित्याक एनेक्चर नाशिल्लें म्हणून। आयज परत एमपीटीन अनेकदा फ्रॉड केलेलो आसा आनी आमी शॉकार आसा की आयज कलेक्टर मेंबर सेक्रेटरी तांकां सेक्युरिटी ड्युटी आसता हे इलिगॅलिटीज पळोवपाक आनी हे इलिगॅलिटीज पळोवनूच आनी सगळे जेन्ना सारके आसतनाच पब्लीक हियरिंगाची डेट डिक्लेअर करूंक जाय। पूण हेंच्यांनी हे पळयनासतना पब्लीक डेट डिक्लेअर केली 5 ऑक्टोबर। सो आमी मागता की सरकाराक जेन्ना एमपीटीन 2011 खारेवाडो बे जेन्ना एजिटेशन जालें खारेवाडो फिशरमॅन वॉराक लागून एमपीटी आनी गोवा गव्हर्नमेंटान ही खारेवाडो बे जी आसा फिशिंग विलेज डिक्लेअर करतले म्हणून प्रॉमिस केल्लें 2011। अजून पासून हो फिशिंग विलेज आयज डिक्लेअर जावना कित्याक इतले ऑब्जेक्शन ऑलरेडी फायल केलेले आसा आनी आमकां दिसता आयज पोल्युशन बोर्ड आनी कलेक्टर आनी एमपीटी हँड इन ग्लव्स आसा। पब्लीक हियरिंग जेन्ना नोटीस तुम्ही पेपरार घालता ती एवरी 10 डेज तुम्ही परत घालूंक जाय। हाय कोर्ट ऑफ दिल्ली जजमेंट आसा की पब्लीक हियरिंगची नोटीस एवरी 10 डेज पेपरार येवंक जाय। त्या भायर चिकाली ग्राउंड म्हणून सांगला। चिकाली 2 ग्राउंड आसा, एक चिकाली पंचायत ग्राउंड आनी एक चिकाली स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स ग्राउंड। खंयच्या ग्राउंडान वचपाचें अजून पासून कांयच नोटीस येवना पेपराचेर। सो इतले जेन्ना व्हायलेशन आसता आयज जे पळय कलेक्टर आनी पोल्युशन बोर्डान जी ही आयज पब्लीक हियरिंग घडोवंक जाय ती तेंच्यांनीच आयज व्हायलेशन केलेलें आसा। फॉरगेट द प्रोजेक्ट प्रोपोनंट। सो आमी मागता इतले जेन्ना व्हायलेशन आसा हे पब्लीक हियरिंग पोस्टपोन जावंक जाय ना जाल्यार आमी लिगल एक्शन घेतले।